Madan Bhandari has visited my office and submitted a vision mission progressive Kanakona in respect of the reshifting of the fire station, which is there. And he put up that and he requested me to look into the matters which is required to be to the interest of the people. सर आणि कोणी असे इशू तुमकां सांगिल्लो रिगार्डिंग फायर स्टेशन ना म्हाका कोणी इश्यू सांगलो दॅट इज वॉज ताजेर एक्शन जातलें सर फुडलें आतां प्रोसेस I will कितें go through जातलो this application based by so and so and so. And we forward it to the director of the fire and services and also document whatever is submitted will go through. Okay. आम्ही आज स्वाभिमान जागृत काणकोणकार आणि जनसेना ओरिसे डेलिगेशन आज डेप्युटी कलेक्टर मेळपा आयले. तुमकां खबर आसा काणकोणा फायर स्टेशन आसलें फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसा खातीर. ते स्टेशन सदां लोकांक इजिली मध्य भागा आसले आनी इजिली सगळे काणकोणच्या सगळ्या लोकांक बऱ्या पडटालें. जावं ते लोलयेच्या पैंगीण खोतीगांव गांवणकरें श्रीस्थळ म्युनिसिपालिटी आगोंद खोला सेंट्रल प्लेसीस आसलें आनी आज ते स्टेशन आमचो डिमांड सांगून पासून तेमकां बाबा ह्या जाग्या वयल्यान हालयनाकात मागीर तरी आसतना सांगुना पुणूच आमी हें हो जागो हो स्टेशन आसा तें आतां भितर इंटरनल एरिया पळय चापोली डॅम आसा थंय व्हेल्लें आसा. हांगच्यान 10 किलोमिटर पयस आमी हांची मागणी केली एक तर जात्रेला लागीं हांगा दवरात नाल्यार नवी स्टेशन बांदपाक केला तेजी प्रोसेस फास्ट करून नवी इमारत बांदा म्हण. पण हेमी कोण आमचे मनार घेतला. आतां आमी 2-3 करस्पॉन्डिंग केलें हांगा फॅक्टशीट घालून ऑडिट करून रियलिटी सांगून पण तेमी कोणी आमची कदर केली ना. खरें मागीर कितें हांगा शिफ्ट जाल्यार जायना थंय सिवील सप्लायन ते दिवपा जाय घडोवन जाल्यार हांगा तेमी लागीं कितें जागो पळोवपाचो आसलो आनी नवी इमारतीचें बी मुवमेंट केलां. प्रामुख्यान काणकोणकारांक 2 फायर स्टेशनाची गरज आसा. एक न्ही 2 फायर स्टेशन कित्याक आमगे हो टोटल कोस्टल बेल्ट टुरिजमाचेर डिपेंड टुरिजमाचो आनी हांगा कितलीशीं आमची शेक्स आसा हॉटेल्स आसा रेस्टॉरंट केन्नाय आपतकालीन कितेंय घडटा. फाटल्या दिसा पयलीं तुमी आगोवन तुमी शेक हावस लावून कितली जाणां प्रॉपर्टी लासून गेल्यो. पण आमकां एक फायर स्टेशन गरज उपेग ना. 2 फायर स्टेशन जाय. मडगांवच्या हाडपा पडलें कुंकळच्या मडगांवच्यान हाडचें पडलें कुंकळच्यान हाडलें सावड्ड्या सगळ्या कडच्यान हाडचें पडलें. म्हणजे आमचें खरें आतां आमकां खरें प्रत्येक कडेन आमकां पंप हावस आसपा जाय जे फायर स्टेशना खातीर म्हणजे कशें पैंगीण आसपा जाय लोलयां आसपा जाय खोतीगांव गांवणकरें आगोंदा श्रीस्थळ खोला 8 कडेन नाल्यार तांकां पंपा कडेन येवपाक डायरेक्ट हांगा येवचें पडटा हडफोणार येवचें पडटा. मागीर तो उजो लागलो लोवपाक परत हांगा येवपाक आनी अर्दोच गेलो. प्रॉब्लेम कितें जालो तुमकां थंय व्हरून दवरलें प्रॉब्लेम कितें जालो आतां तुमकां प्रॉब्लेम मागीर थंय फर्स्ट मागीर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना. आज मागीर एमर्जन्सी कितें जालें पैंगीण लोलयें या कोस्टल बेल्टा फोन करता थंय कनेक्टिविटी ना इंटरनेट सारकी ना. जो वचपाक रोड सारके ना फिजिबल ना एक्सेस ना 2 गाडी क्रॉस जावंक शकनात. मागीर अत्यंत मागीर कठीण रोड तो. फायर ब्रिगेड बद्दल हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार बांदेकरान त्या टायमाचेर दुसऱ्या कडेन जागो घेवन दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो तो घेवन ताणें ताका इतले वर्सां ताणें लोकांक ती सेवा दिली. आतां ती लोकांक सेवा मेळटा. पण आज आमी 25 वर्सां जालें स्वता जागो घेवपाक शकना फायर ब्रिगेडान. आतां जागो घेतले जाल्यार पसून ताका एक्वायर केला ताका पयशे भरूंक शकना सरकार. बाकी मोठमोठे कामां इफी आनी गोबर माती करपाक भायर पूर मारपाक मंत्र्यालो भरपूर खर्च करतात. पण ह्या कामाक लाडू वाडपाक कितलेशे लाखांनी खर्च कोट्यांनी खर्च कोट्यांनी असले हायमास घालपाक कितल्यांनी खर्च अशे तरेन खर्च करतात. कॅमेरा बसपाक आनी कितले खर्च करतात. पण काणकोणचो खरो डेव्हलपमेंटा खातीर कांय दिसना. कारण ही फायर ब्रिगेड ही काणकोणा आसा ती हे रानां 2 गाडी सुटना ती रानां व्हरून सोडला. आनी जागा आमकां विचारला पब्लीक आमी लागता ओल्ड हॉस्पिटला कडेन जागो जो फाटल्यान जो हॉस्पिटल आहा ते रिनोवेट केल्ले आहा तो जागा आहा देवाबागां जागा आसा तुम्ही सोदून काडा जागो आनी तुमी रानां दवरतात. म्हळ्यार लोकांक ही शिक्षा काय कितें हे वेपारांक आनी लोकांक घरकारांक जावं कोणी कितेंय बुडटा तांकां ही शिक्षा दिवपा खातीर केला काय कितें. फायर ब्रिगेड 10 किलोमिटर वचपा येवपा 2 रोड ते मेन आहा आनी त्या वाड्याचे ना मेन हायवेसान तो त्या सरावंडींग अशे लोक बरे नासा. फायर ब्रिगेड येता वयता ते राती फायर ब्रिगेड खंयच्या टायमार येता त्या लोकांक एक रातीन आनी दिसान जाग रावचें पडटलें कित्याक बरें जाल्ले पेशंट खूब आहा ते गोवोरमेंटान इशू मागयलो कित्याक फायर ब्रिगेड आवाज येता म्हणटकीर आख्खे तो वाड्यावयले लोक रात आनी दीस डिस्टर्ब जाताले. ते दुसरे फायर ब्रिगेड एक देवाबागा हेमगे आसा कोमरोन समाजात लायब्ररी एक खाली जाल्ली आहा ती आज आमकां काल उलयला तेमी दिवपाक तयार आहा एनी कंडिशनाचेर चड दिसा खातीर. मागीर खंयच्याय आमगे लायब्ररी फायर ब्रिगेड हिंगा उरपा जाय नाल्यार लायब्ररी खाली जाली त्या भितर आमी कोमरोन समाजा कडेन उलयला तेमी दिवपाक तयार आहात.